70 सावन काँग्रेसीन म्हादय जागोर सुरू केलो। नानोड्या हेलिपॅडा लागसार म्हादयच्या पात्रांत पूजा करून गाराणे घाले। म्हादयच्या उदकाचे तीर्थप्राशन। म्हादयच्या उदकान मोठो कलश भरलो। कलश गांवांनी भोंवडायतले। थंय म्हादयचे उदक दवरून ताची पूजा जातली। लोकांक म्हादय विशीं जागृत करतले। आमी तो कलश भरतले आणि ते पवित्र उदक आमच्या गांवांनी आमी पावयतले। त्या वाठारांत पावोवंक शकता थंय आमी ते पावयतले आणि त्या वाठारांत त्या उदकाची, त्या पवित्र उदकाची आमी पूजा करपाचे हे करतले आणि त्या वरवीं गोंयकारांक जागृत करतले। गोंयकारांक ह्या न्हंयचे महत्व कितें, ही न्हंय ना जाल्यार कितें जातलें हें खुबशा लोकांक अजुनूय खबर ना, तेंय सांगपाचो आमचो प्रयत्न। Our enemy is not our fellow Goan. Our enemy is the one who is robbing us of Madey. आणि तुमको खबर आसा, when a mother dies, what we feel in our family. So that is what आमी अपील करतात लोकांक. Whether you are in north, south, east or west, please come forward. म्हादय जागोर खंय 2019 काँग्रेसीनूच सुरू केल्लो, आता परत सुरू। आणि काँग्रेस पक्षान 2019 चालू केल्ले आहा। एक्चुअली म्हादय जागोर म्हणटा तो अवेअरनेस 2019 आमी प्रत्येक मतदारसंघान हो इशू घेवन गेल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस।